सगळ्यात पयलीं तुमकां हॅलो आनी गुड मॉर्निंग। तर सकाळ सकाळ फुडें जो आसा पळय न्हू तो आयज हांव कपड्यांचो वावर घेवन बसलां। मोस्टली म्हजें अशें करून उठलें, घराचें क्लिनींग केलें, ब्रेकफास्ट जालो, ब्रेकफास्टाची आयदनां जालीं की ना क्लिनिंगाचें काम आसता। म्हळ्यार कशें घरान हांगा क्लीन कर, थंय क्लीन कर, डस्टींग कर, झाड पूस तें सगळें आसता। तर आयज न्ही म्हाका हांव आमचें हें जें धाकटें कबड आसा पळय न्हू तें क्लीन करून घेवपाचें आशिल्लें। आतां तुमी बिफोर लूक जो आसा पळय तो आतांच हेजो पळयला की कशें जावन पडलां तें। कितें जाता जाणा कबडान कपडे जे आसा पळय न्हू ते चिड्डून मुड्डून भरले की ना, काडटा आसतना एक काडपाक गेले की ना तेज्या वांगडा एक दोन कपडे जे आसा ते सकयल पडटाच। मागीर ते घालपाच्या गडबडीन जावं कसलेय कामाच्या गडबडीन न्ही तशेंच तितून परत आसलेले तशें घुसोवप जाता, चिड्डून मुड्डून घालप जाता। सो मागीर ते सगळे न्ही बुरशें जाता। आनी कितें जाता जर तर कपडे सुद्दां अशें करून चिड्डून मुड्डून घालूना सारके घडी सुद्दां आसा न्ही जाल्यार मोस्टली अशें जाता की हाती कडेन जे वयर वयर कपडे मेळटा पळय तेच घालप जाता। भितरले कपडे जे आसा पळय न्हू ते सगळे अशें पोंदाक तशेंच पडून उरता, ते घालपूच जायना। सो ताका लागून हांव कितें करतां, कपडे जे आसा पळय ते अदून मदून काडून म्हटल्यारच मदीं मदीं जे आसा पळय ते काडून सारके करून अशें करून पोंदचे कपडे वयर, वयले कपडे पोंदाक फोल्डिंग सारकें करून आरते परते घडी करून अशें करून म्हाजें चालूच आसता। तें तर तुमकां हांवें खुबदां सांगलां, खुबदां दाखयलाय बी शूट करून। तर मोस्टली न्ही म्हाजी ही ट्रीक जी आसा पळय न्हू ते कपडे काडप, रिफोल्ड करप, वयले कपडे सकयल, सकयल्ले कपडे वयर, हे न्ही नवे कपडे वांगडा जाता। आतां खूब दीस जाले गरमेक अशें जाता की नाका हे कपडे नाकाच, ते कपडे घालपाचेंच मन येना, हितून गरमी जाता, ते दाट आसा, ते पातळ आसा, अशें करून न्ही गरमेच्या दिसांनी बी खुबशे कपडे जे आसा पळय न्हू ते अशेंच जाता। म्हणून म्हटलें चल आयज कपड्याची बी घुसपागोंदी जाल्ली आसा, सो सगळे कपडे जे आसा पळय न्हू ते सारके सेट करून दवरुया अशें म्हणून। तर पयलीं म्हटल्यार हांवें कितें केलें, एक एक हे जे आसा पळय न्हू आमी ताका खण म्हणटा, ते एक एक हितूंतले कपडे काडले, ते पयलीं सारकेच रिफोल्ड केले आनी सारकेच परत दवरून घेतले। कित्याक की सगळे कपडे जर एट अ टायम काडपाक गेले न्ही मागीर ते सगळे कपडे घुसपागोंदी जाता, हे कित्यातले ते कित्यातले सगळे मिक्स जावन वता। ताका लागून म्हटलें एक एक हितूंतले कपडे काडून एक एक जे आसा पळय न्हू ते सारके सेट करून दवरुया अशें म्हणून। आनी म्हाजे बी खुबशे कपडे आशिल्ले जे म्हाका हांगसरल्यान काडून थोडोसो जागो जो आसा पळय न्हू तो खाली करपाचो आशिल्लो। कित्याक खुबशे कपडे अशे आशिल्ले जे हांव आतां घालना, जायनात, आवडना, गरमी जाता अशें करून आशिल्ले कपडे। सो ते बी म्हटलें काडून सायडीन दवरुया, सो हितून थोडोसो स्पेस तरी जातलो अशें म्हणून। सो आशिल्ले तशे सगळे कपडे जे पळय आसा पळय न्हू ते हांवें रिफोल्ड करून सारके सेट करून म्हाज्या रितीन सद्याक तरी सारके करून दवरले। हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशें आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशें। गुड मॉर्निंग न्ही गुड आफ्टरनून जाल्या, ऑलमोस्ट 1:15 सुमार जावपाक गेले, 12:30 जावन गेल्ली आसा। आनी तुमकां तर खबरच आसा जस्ट हांव आतां क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें सगळें कंप्लीट करून आयलां। सो ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाक खूब वेळ जालो। सो सकाळ फुडें उठून थोडेशें क्लिनिंगाचें काम जें आशिल्लें तें केलें। क्लिनिंगाचें इन सेन्स कबड जें आसा पळय न्हू म्हाजें तें म्हाका सेट करपाचें आशिल्लें, म्हळ्यार धाकटें कबड जितून डेली युजाचे कपडे एंड ऑल आसता पळय ते। खुबशे कपडे आशिल्ले जे म्हाका डिक्लटर करपाचे आशिल्ले, काडपाचे आशिल्ले तितून। म्हणल्यार कशें खबर आसा गरमेक आतां न्ही ते यूज बी जायना, सो ते खूब अशे हेवी दाट कपडे बी हांवें म्हटलें आतां घाल काय ना, बेश्टे दवरून दवरून जागो जाल्यार आडून घेवता अशें म्हणून म्हटलें चल काडून तरी उडोवया अशें म्हणून। अशें दिसता शी आतां गरमी आतां नाका मागीर घालें, मागीर पावसाक अशें दिसता शी इतले दाट कपडे सुकन का मेळना आनी ते चड दीस सुकपाक लागता तांकां कसलोच असो कुबट असो वास येता, सो मागीर परत तेन्ना घालप जायना अशें म्हणून म्हटलें चल आसूं काडून तरी हें करया। म्हळ्यार डिक्लटर इन सेन्स काडून दवरल्या, कबड खाली केलां, पळोवया कशें कितें करप जाता तें। सो ते सगळें काम जें आसा पळय तें करून घेतलें। तेजो क्लिप जो आसा पळय तो शूट केला, तुमच्या वांगडा शेअर बी केला। सकाळीं अशें कित्याक कामाक हात घातले न्ही मागीर आनी म्हटल्यार असो व्हिडिओ बी स्टार्ट करप जें आसता पळय तें करपाक खूब लेट जाता। सो म्हटल्यार आसूं काम जें आसा पळय तें करून घेवया, मागीर मागीर म्हणलें न्ही बेजार येता। पयलींच गरमेक कितें काम करपाक बेजार येता आनी तितून जर सगळें न्हांवून रांदून बिनून करपाक गेलें ना आनीकूय बेजार येता, मागीर एकदां शावर घेतलो की ना कितें करपाक। सो म्हटल्यार पयलींच सगळें करून घेवया सकाळ फुडेंच अशें म्हणून। आनी कितें जाता ह्या टायमार 11:30-12 बी जाली की ना आनी हें तापता न्ही भायर सगळें, सो आनी भितर गरमी जावपाक लागता। सो ताका लागून सकाळ फुडेंच कितें केलें न्ही बऱ्याक पडटा। सो करून घेतलें आनी रांदपाचें थोडेशें काम जें आसा पळय न्हू तें बी अर्दें अशें केलें आनी सोमतें शावर बी घेतलो, मिक्सर बी लायलो आनी। तर आतां
थोडेशें रांदपाचें काम उरलां तें करून घेवपाक जाय. सो हांव तें रांदपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें करून घेता आनी हांव तितलें म्हाजें किचनांतलें जें कितें काम आसा पळय तें करता. म्हटल्यार तुमी न्ही एक माची रेसिपी आसा जी हांवें लास्ट वीक समथींग हांव घरा गेल्लें पयलीं तेन्ना शूट केल्ली ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. तुमी ती रेसिपी जी आसा पळय न्ही ती पळोवन घेया. आतां रेसिपी कसली काय म्हटल्यार रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती आसा साबुदाण्याची आसता पळय न्हू तेजे सांडगे. आमी सांडगे म्हणटात, खूब जाणां पापड बी म्हणटात, साबुदाण्याचे पापड बी, बट मोस्टली आमच्या गोंयांनी तांकां सांडगेच म्हणटात. मे बी महाराष्ट्रा एंड ऑल ते सायडीन साबुदाण्याचे पापड बीन अशें म्हणटात. सो मान ते केल्ले आमी गेले त्या दिसा. सो म्हटलें मा करतात न्ही तुमच्या वांगडा रेसिपी बीन शूट करया अशी म्हण. इन शॉर्ट वेन बारीक अशी रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें शूट केल्या. इन्स्टंट जाता, एफर्ट कांय ना, फक्त वताक सुकोवपाचें इतलेंच काम. 1-2 दीस वताक सुकोवपाक पडटा तितलेंच काम. सो बाकीचे सगळे इन्स्टंट. रातचे साबुदाणे जे आसा पळय ते फुगपाक घालपाचें इतलेंच काम मेजर म्हणटा आनी ते सुकोवपाचें व्हडलेशें कांय लागना. सो तीच इन्स्टंट झटपट अशी माच्या भशेन साबुदाण्याचे सांडगे जे आसा पळय ती रेसिपी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. तुमी ती पयलीं पळोवन घेयात आनी मागीर सांगात कशें जालें, तुमी कशें करता कितें तें कमेंट करून सांगा. खूब जाणांची खूब भशेन पद्दत आसतली, वरायटीज ऑफ हें आसतलें, रेसिपीज आसतल्यो. तुमी कशें करतात तें सांगा. म्हाजी ह्या रितीन करता जी आतां हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता तें. तुमी कशें करतात, तुमची पद्दत कितें, तुमी कशें सुकयता, कशें करता तें तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात. आजून दीस आसा करपाक बी मेळटलें म्हाका तुमची रेसिपी ट्राय. एक्चुली हांव करतलें म्हण आशिल्लें, मागीर मान केल्या म्हण हांवें करूं ना. सो पळोवया, तुमची जर रेसिपी इजी आनी इन्स्टंट आसा जाल्यार म्हाज्या वांगडा शेअर करा. हांव हांगासर ट्राय करतलें. वत पेत भायर कसलें तें 2 दिसान हें जें आसा पळय सांडगे बी रखरखीत सुकून येता. सो चलात तर रेसिपी जी आसा पळय ती पयलीं पळोवन घेया. तर साबुदाण्याचे सांडगे करपा खातीर न्ही हांगासर राती न्ही मान 1/2 किलो साबुदाणे जे आसा पळय न्हू ते फुगपाक घातलेले. आतां 1/2 किलो क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू ती हांवें तुमकां स्पेसिफीक मेन्शन कित्याक केल्या की तुमकां बी क्वॉन्टिटी कळपाक जाय की कितले साबुदाणे घातले न्ही की शिजोवन तेजी क्वॉन्टिटी कितली जाता ती. ताका लागून हांगासर सांगता एक्झॅक्ट 1/2 किलो जे आसा पळय न्हू ते साबुदाणे मान रातचे फुगोवंक घातलेले. फुगोवंक घालता आसतना ताका ओमकेच उदक जावं, ओमकेच 1/2 किल्लाक ओमकेच ग्लास अशें कांय ना. नॉर्मली जशें साबुदाणो बुडून इल्लेशें वयर उदक उरता पळय न्हू इतलें उदक घालून न्ही हांगासर आमकां साबुदाणे जे आसा पळय न्हू ते फुगोवन घेवपाक जाय रातभर. मागीर नेक्स्ट डे न्ही मॉर्निंग उठून मान हेजें थोडेंशें उदक जें आसा पळय न्हू तें निसतावन घेतलें जितलें निसतता तशें. आनी सायडीन न्ही गॅसाचेर अर्दो पेलो उदक जें आसा पळय न्हू तें तापपाक दवरलें. 1/2 किलो साबुदाणे फुगोवंक घातले आनी फक्त अर्द ग्लास जें आसा पळय न्हू तें उदक हांगासर मान सळसळून घेतलां. म्हळ्यार प्रॉपर अशें गरम जालें की ना तितून न्ही मागीर आमी हांगासर फुगोवन घेतलेले रातभर म्हटल्यारच ओवरनायट सोक करून घेतलेले साबुदाणे जे आसा पळय न्हू ते घालून घेवपाक जाय. आनी जर तर तुमी साबुदाणो रातचे फुगपाक घालपाक विसरले न्ही जाल्यार एटलिस्ट 4 वरां तरी न्ही तुमकां हे साबुदाणो जे आसा पळय ते फुगोवन घेवपाक जाय. ओके, सो हे साबुदाणे जे आसा पळय न्हू ते मान गरम उदकांक ट्रान्सफर करून शिजपाक दवरल्या आनी हांगासर न्ही हे आमकां प्रॉपर 15 मिनटां सुमार न्ही शिजोवन घेवपाक जाय. तर मातशें एक 5 मिनटां सुमार शिजले की ना मान हांगासर हितून अर्दो चमचो सुमार मीठ घालून घेतला फॉर अ टेस्ट. आनी बारीक चमचो जो आसता पळय न्हू तो अर्दो चमचो जिरें हांगासर हातीनच न्ही बेश्टे अशें क्रश करून घातला. धडोवन बी घेवपाक जाय अशें ना कित्याक की हें आमी आतां हितून घालून प्रॉपरली शिजोवन घेतलें न्ही ताका लागून. सो आनी जेन्ना पळय आमी साबुदाणे हे शिजोवन घेतले पळय न्हू ताका आमकां मेन 2 गोश्टी म्हटल्यार एक तर तुमी न्ही हेच्या खातीर स्टिलाचें आयदन जें आसा पळय न्हू ते टोटली एवॉयड करा. एक तर नॉनस्टीक किंवा एल्युमिनियमचें आयदन जे हेवी बेज आसता पळय ते घेवपाचें. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार स्टर करीत रावपाक जाय कंटिन्युअसली. अशें ना की तुमी घातले आनी 15 मिनटान आमी पळयतली तशें ना कित्याक की आमकां सगळ्यांक खबर आसा साबुदाणे जे आसा पळय ते पोंदाक रोखडेच लागतात. सो ताका लागून न्ही आमकां कंटिन्युअसली हे स्टर करून करून शिजोवपाक जाय. तर हांगासर तुमी पळोवपाक शकता सारकी न्ही एक्झॅक्ट 15 मिनटां आमी हांगासर शिजोवन घेतल्या. आनी हेजी कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय न्हू ती पळोवपाक शकता की तुमी कितले दाट जाले तें. बरें न्ही प्रॉपर अशें शिजोवन येयल्या. सामकें न्ही साबुदाणे मेल्ट जायसर शिजोवपाचें ना, मातशें न्ही साबुदाणे दिसपाक जाय. प्लस हेजो कलर जो आसा पळय तो ऑटोमॅटीक चेंज जाता. हितून आमी हळदीचो पावडर किंवा आनी कसलो कलर जो आसा पळय तो घातलो ना शिजोवन शिजोवन हेजो कलर जो आसा पळय तो असो जाला. सो 1/2 किलो साबुदाणे ओवरनायट सोक करून अर्दे ग्लास गरम उदकांत घालून
15 मिनटां शिजोवपाक जाय। हे मेजर प्रपोर्शन जे आसा पळय ते आमकां याद धरपाक जाय। सो एकदां अशें शिजोवन जालें की ना 5 मिनटांनी जस्ट गॅस बंद करून दवरला। चड टायम ना, जस्ट 5 मिनटां आमकां गॅस बंद करून दवरपाक जाय। सो तेजी थिकनेस जी आसा पळय ती मातशी वाडटा। सो मागीर आमी न्ही हे 2 भशेन सुकोवपाक शकता। फर्स्ट म्हटल्यार अशें करून ताटान घालून। सो एक तुमी ताट घेवपाचें, तेका न्ही पोंदाक बटर किंवा तूप जें आसा पळय तें लावन घेवपाचें। हांगासर न्ही मान हेच ताटान काल सांडगे जे आसा पळय ते सुकोवन घेतलेले। सो आयज सकाळीं काडून तिणें तेच ताटाक परत तूप लावून आयची बॅच जी आसा पळय ती घालून घेतल्या, साबुदाण्याचें जें आमी शिजोवन घेतलेलें बॅटर आसा तें। सो हे घालता आसतना न्ही तुमी ताटान आनी कपड्यार 2 भशेन घालून घेवपाक शकता। आनी घालता आसतना मेन गोश्ट जी आमकां याद दवरपाक जाय ती म्हटल्यार आमकां कितले मोठे सांडगे जाय पळय न्हू तेजे मातशे बारीक क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती आमी स्प्रेड करून घेवपाची, कित्याक की तेलांक न्ही तें फुलोवन मोठें जाता। आनी सेकंड थींग म्हटल्यार ना दाट ना पातळ अशें आमकां न्ही हे ताटार किंवा कपड्यार घालून घेवपाक जाय। चड दाट दवरले न्ही ते बेगीन सुकून येयनात आनी पातळ दवरले न्ही ते काडटा आसतना मोडटा। सो थिकनेस जी आसा पळय ती तुमी हांगासर मातशी नोट करून घेया, कित्याक की घालता आसतना न्ही तुमकां बऱ्याक पडटलें। सो अशें करून मान हे सांडगे जे आसा पळय ते घालून घेतल्या। आनी सांजचे म्हणल्यार न्ही हे इतले बसून सुकोवन येयल्या। तर आनी एक दीसभर हे सुकयतली, मागीर काडून न्ही सगळे एका आयदनान किंवा अशा मोठ्या परादीन बी घालून तुमी दवरुपाक शकता। बट 2 दिसांनी हे ताटाचे किंवा कपड्याचे जे आसा पळय ते सुट्टात। एकदां हे सुटले की ना मागीर कशेंय सुकोवपाक इजी। सो ही न्ही म्हाजी माची रेसिपी। मा जी आसा पळय ती म्हाजी ह्या पद्दतीन अशी ह्यो सगळे स्टेप्स जे आसा पळय ते फॉलो करून अशे सांडगे जे आसा पळय ते करता। सो तुमी तुमची रेसिपी जी आसा पळय ती म्हाज्या वांगडा शुअरली शेअर करात, म्हाकाय बी ट्राय करून पळोवपाक जाय। ओके, सो हीच रेसिपी जी आसा पळय ती म्हाका तुमच्या वांगडा आयज शेअर करपाची आशिल्ली। सो तुमी एवरी टायम जर करतात न्ही जाल्यार तुमची रेसिपी फॉलो करून करता आसतली न्ही। आतां ह्या भशेन माची रेसिपी जी आसा पळय ना ती फॉलो करून पळयात कशें जाता तें। आनी ह्या दिसांनी वत असलें आसा की 2 दिसांनी सगळे रखरखीत जे आसा पळय सांडगे पापड सगळे सुकोवन येता, मनीस बी सुकोवन येता। सो ट्राय करून पळयात आनी सांगात मागीर इफ सपोज तुमी ट्राय केले न्ही कशें जाता तें। आतां मान जे केल्ले पळय न्हू ते हांवें खाल्या पयर केल्ले तेन्ना म्हाका करून दिल्ले तिणें, बट तेन्ना न्ही हांवें ते कशें फुलतात ते बी शूट करूना। सो नेक्स्ट टायम केन्ना वतले बीन तेन्ना तुमकां शूट करून दाखयता। हांव ते दिसा विसरले शूट करपाक। सो कितें जालें, मान पयलीं थोडे केले, मागीर कशें एक वांगडा मा सगळें करना, थोडे थोडे करून एकदां पयलीं केल्ले पळय न्हू ते हे दिले आमकां फ्राय करून। सो बरें लागलें, मागीर मा म्हणपाक लागलें आनी थोडे करया काय म्हणून। हांवें मागीर कर म्हाका बी रेसिपी शूट करून तुमच्या वांगडा शेअर करपाक मेळटलें न्ही अशें म्हणून। सो ते मागीर परत केन्ना वता पळय न्हू तेन्ना तुमकां मागीर हांव शूट करून दाखयता की कशें फुलता कितें जाता तें। ओके, सो चलात हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडियो बी हांगासरीच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां सांजचे। तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात। व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका। नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा। चलात मेळया तो मेरेन, थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।